हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशा आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा बुधवार, वेनसडे आयज, आणि सकाळची दनपारची 12:15 जाली आणि हांव गुड मॉर्निंगाचेरच अटकला म्हागेली घडयाळ. तर गुड मॉर्निंग न्ही, गुड आफ्टरनून तुमकां सगळ्यांक. 12:15 जाली आणि तुम्ही म्हणटली इतलो लेट व्हिडिओ, टायमाचें बी भान ना, खंय कितें करता काय म्हणून. तर कांयच ना, अशीच ही सकाळचीच डेलीचीच घाई गडबड जी आसा पळय न्हू तीच. रान निवळ कर, घरातली कामां कर, हे तेच सगळें चालू आसा. सो आनी खूब दीस जाली तुमी फाटल्या दिसान म्हाका व्हिडिओ पळोवन म्हणटाली कितें जालां तुजे तोंडार ग्लो ना, डल दिसता, सामको जीव जाम जालो असो तुजो, अशें म्हणटाली न्ही. पण आयज म्हटल्यार बरो हॅप्पीली व्हिडिओ स्टार्ट करुया. तर कांयच असो प्रॉब्लम ना, ग्लो ना, हे ना ते ना, तशें कांयच ना, जशें नॉर्मल आसा सगळें तशें नॉर्मल आसा. हय, फाटले थोडे दीस मातशे क्रिटिकल अशें गेले, मातशे कितें म्हणटा ते डळमळीत अशे दीस गेले. बट ओके, आतां सगळें सारकें आसा, सगळें बरें आसा. लायफान अप एंड डाऊन्स हे चालूच आसता सगळें, ते घेवन बसून कांय उपयोग ना. सो आसा सगळें ओके आतां. आनीक नॉर्मल व्हिडिओज ब्लॉगिंग जे आसा पळय न्हू ते करपाचे म्हाजी ट्राय फुल ऑन आसा. डेली तुमकां व्हिडिओज दिवप, कंटेंट सारकें दिवप, तुमचे रिक्वेस्ट फुलफील करप, हे सगळें जे आसा पळय न्हू ते चालू आसा. काल तुमी म्हजो Q&A पळयलो. खूब तेंपान, खूब दिसान न्ही, खूब म्हयन्यांनी Q&A जो आसा पळय तो केलो. काहीशें म्हणना, इतले भरपूर तुमचे प्रश्न जे आसा पळय न्हू ते म्हाज्या हेजेर बुकार नोट डावन केल्ले आसा. स्क्रीनशॉट्स आसा तुमचे कमेंट्साचे. कालच्या व्हिडिओन ट्राय केले की तुमचे थोडेशे क्वेश्चन्सा आन्सर करपाक, तुमचे क्वेरीज सॉर्ट करपाच्यो. आनी खुबशे आसा क्वेश्चन्स पळयता आनी थोड्या दिसान परत एक Q&A जो आसा पळय तो ट्राय करतले. ओके. आनी आयच्या दिसार येवपाचें म्हटल्यार आयज आसा बुधवार, भितर रांदपाचें काम जें आसा पळय तें चालू आसा. नुस्तें घेतलां, तर नुस्तें हुमण करपाक जाय. आयज बुधवार न्ही, वेनसडे. एक्चुअली आमची वेनसडेक लायट जी आसा पळय ती वता, सो ताका लागून मिरसांग बेगीन वाटली, घरातली कामां जी आसा पळय बेगीन केली, शावर बिवर घेवपाचें. कित्याक की एकदां लायट गेली की ना मागीर प्रॉब्लम जाता न्ही, ताका लागून. बट जेन्ना पळय हांव अशें करून सगळें प्रिपरेशन करता, तयारी करता पळय न्हू, त्या दिसा लायट केन्नाच वचना. आयज बी सेम जालें म्हाज्या वांगडा. सकाळी फुडें उठोन बेगीन सवय कातून मिक्सर लायलो, सगळें केलें, नुस्तें बिस्तें सगळें निवळ करून सगळें केलें. बट लायट जी आसा पळय ती वचूच ना. 12:15 जाली, अजून करंट तसोच आसा. ज्या दिसा पळय कांयच करना ना, आसूं वचपाना, फाटल्या 2 वीक गेलीच ना, अशें म्हणून जेन्ना पळय सुसेगाद बसता पळय त्या बुधवाराक लायट वताच वता. सो ओके, चला सकाळी बेगीन कर, मागीर लेट कर, दनपारां करपाक हें जायत न्ही, अशें म्हणून आयज सगळें केलां. शीतूच करपाचें, नुस्तें फ्राय करपाक जाय. सो तें जातलें बारीक वरभर आसा न्ही अजून. सो ते करून घेवया. आनी सो ते सगळें करपाक हांव वता भितर. आनी तेच्या पयलीं न्ही तुमकां शिगम्याचे क्लिप्स जे आसा पळय ते दाखयता. म्हटल्यार कशें खबर, आमच्या दारान मेळ येता खेळपाक. सो ते मेळ जे आसा पळय न्हू, 2 मेळ आयिल्ले, सो दोनी हांवें शूट केल्या. ते दाखयता तुमकां. पयलीं ते पळोवन घ्या, मागीर तेच्या बद्दल बी उलयता. ओके. And now
खुश नेटान मारताणे अरे बरे बाबा. सो आता जे तुम्ही 2 मेळ पळयले पळय न्हू ते काणकोणच्या सायडीचे आय थिंक आमच्या हांगा वर्सान वर्स येता. एक्चुअली न्ही 3 येताले अशें करून मेळ आनीक पोरूच्यान 2च येता. आतां सद्याक आयज म्हणल्यार तर 2च येयल्या. एक जो फर्स्ट क्लिप पळयलो पळय तुमी तो काल सांजचो आयिल्लो आनी जो सेकंड क्लिप पळयला पळय न्हू आतां जस्ट व्हिडिओ स्टार्ट करच्या पयलींच आयिल्लो. एक्चुअली हांवें अशें चिंतलेलें की व्हिडिओ बी पयलीं स्टार्ट करतलें आनी तुमकां दाखयतलें म्हणून, बट रांदपाच्या गडबडीन व्हिडिओ मातसो स्टार्ट करपाक लेट जालो आनी मागीर म्हटलें आसूं चल व्हिडिओ म्हळ्यार तेंचो म्हळ्यार ते खेळटा पळय न्ही ते तुमकां शूट करया अशें म्हणून दाखोवया अशें म्हणून. सो दोनी वेगळे वेगळे गांवचे ते मेळ जे येता पळय न्हू ते आनी तांकां आमी तय दिता तितून तांदूळ, सोण्णाचो नाल्ल म्हळ्यार सोलून आशिल्लो, पानाचो विडो, पयशे, वात पेटून दितात, फुलां बीन दितात आनी खूब जाणां अशीं कितें कितें दिता तांकां खावपाक पिवपाक अशें करून. बट आमी केन्ना अशें करून दिवना, हांवें लग्न जाल्लें तरी स्पेशली. सो आयज सेकंड मेळ येवन गेलो. आतां पोरू बीन 2च आयिल्ले, अंदू बी पळोवया आतां तिसरो येता काय ना. आतां पयल्या वर्सा बी 3 आयिल्ले. सो ते म्हटलें तुमकां शूट करून दाखोवया कित्याक की खुबश्या गांवांनी अशें करून आसना आनी जे कडेन आसता पळय ते कडेन बी डिफरंट भशेन आसता न्ही अशें म्हणून. आमच्या हांगासर अशें जाता अशें म्हणून तुमकां दाखोवया अशें म्हणून शूट केलें. तुमच्या थंय बी अशें सेम जाता काय ना ते कमेंट करून सांगात. आनी तुमच्या थंय कितले मेळ येतात. आमच्या हांगासर 2 येता. घरा कडेन बीन आमचे सावड्डे 3-4 बीन अशें येता. आतां खबर ना, पयलीं अशें येताले 3-4 बी. आमचो गांवचो बी मेळ आसा. हांगासर आमचो गांवचो बी मेळ ना. सो तुमच्या थंय कशें आसता? सेम आमच्या भशेनच आसता कितें दुसरें आसा तुमी ताटान दुसरें कितें दिता कमेंट करून सांगात. ओके. सो चलात आतां हांव पयलीं म्हणल्यार वयता भितर रांदपाक. मेळटा तुमकां मागीर. रांदून जालें की ना मागीर मेळटा. ओके चलो. आमगेर उदक घालपाचें काम चालू आसा. खंयच्यान पळया तें बी स्टेअरकेसी वयल्यान खंय म्हणून वचून उदक घालप तें? खंय म्हणून वचून उदक घालप? मातयेचो वास मरे पावस येयलेल्या भशेन. उदक घातलां. सो 2-2 दिसांनी हें काम आसता. एवरी अल्टरनेट डे
झाडांक उदक घालपाचें आनी रस्त्यार उदक मारपाचें आनी गाडयेर उदक मारपाचें. गाडी व्हरू ना व्हरू उदक मारपाचें. हांगा पावले की हिका थंय पावले की तिका. सो टायम जो आसा पळय न्हू 5:15 सुमार जाली. स्टील भायर बरेंच वत आसा. फाटल्या दिसांनी काळोख जो आसा पळय तो बेगीन जातालो. सो सनसेट बी बेगीन जाय वत बी बेगीन वचो. हां ना रे पयलीं 6:30 म्हळ्यार कितलो काळोख जातालो. 7:30 जाता. आतां लेट जाल्ल्या कारणान वत बी जें आसता पळय ना म्हळ्यार 5:30 म्हळ्यार बी बरेंच अशें कडक अशें वत आसता. पयलीं ह्या टायमार इतलें कडक वत आसनाशिल्लें. बरेंच अशें रखरखीत वत आसा. सो हो घालता हांगासर झाडांक उदक आनी भितरलीं झाडां जीं आसा पळय न्हू तांकां धुल्ल बसला. हेंचेर सारको कळटा कळटा धुल्ल जाता. सो धुल्ल भरपूर बसला. सो आतां हे हांगसरलीं झाडां मारल्या कारणान न्ही तें सगळें ओपन जालां आनी धूळ डायरेक्ट जो आसा पळय तो सगळो भितर येता. आतां डस्ट सो आतां एक दीस ही झाडां जी आसा पळय ती भायर व्हरून धुवपाक जाय. आनी ही भायर व्हरून धुली न्ही जाल्यार सांजचे भायरूच दवरपा पडटा. मागीर कशी आतां ह्या टायमार व्हेली भायर जाल्यार उदक मारपाचें भायरूच दवरपा. रोखडी भितर हाडूं मेळना कित्याक उदक भरपूर न्हिसतता ताका लागून. सो पळोवया आयज फाल्यां केन्ना पॉसिबल जाता तें. आनी पयर कोण तरी म्हाका विचारतलें हेजी झाडां शब्दुलेची झाडां कशीं जाल्या काय म्हणून. पळय शब्दुलेची झाडां बरी जाल्या बरी मोडवी आसा बट बरी जून बी जाल्या. सो आतां ही म्हाका काडून न्ही जमनीर कितें म्हणटा तें लावपाक जाय. रावपाक न्ही लावपाक जाय. सो आसा हांगासर 2 आसा. नेक्स्ट हांगासर 2 आसा. हें हांगच्या पयर आमी ना त्या दिसा मेलें एक झाड आनी हांगासर ही 3 आसा. सो अशें करून आसा. आतां ती थंय काडून लायले की ना कितली सर्वायव करता ती पळोवंक जाय म्हाका. हे बी बरें जून आसा. सो आनी तांकां वत मेळना न्ही सो ते वत आहा त्या वाटेन वता अशें करून बँड जावन. पळोवया आतां आमी शब्दुलेची झाडां केन्ना लावया रे काडून. जमनीर लावपा ती थंय वत सा कडक येता. पण बावतली केन्ना लावया. आयज लावया. पावसा म्हळ्यार ती कुंड्या उरपाना. पावसा बाबा कितलो टायम आसा. एप्रील मे 2 म्हयने काडूं जाय. मार्च अर्द काडूं जाय ना बरी घट आसा ती. सो ओके पळोवया केन्ना लावप जाता तें. सद्याक झाडांक उदक घालून घेवनी हेका. पंदरा 20 मिनटां जालो. हो आतां झाडांक जें आसा पळय तें उदक घालता. हांव येयत ना. हांव हेजी वाट पळयता कितलो टायम जालो. खंय रे तूं. खंय रे कित जाय. आतां भायर आनी वता उजो घालपाक. च्या पिना. च्या पयलीं पिनी. हेजे कामात आसली भायर. आतां हरशीं तेगेल्या रस्त्यार निवळ करपाचें आसता. आयज रस्त्यार उदक मारला न्ही. काल घातलो ताणें उजो सगळो पानां एकठांय करून. कित्याक मेळ बी येताले न्ही दारांक शिगमो खेळपाक ताका लागून. आतां त्या सायडीन निवळ करून उजो घालता. ओके चलो चायेचो टायम असोच वतलो दिसता कित्याक की 5:20 जाली. हय आनी पळोवया आतां केन्ना भितर येता तो. सो चलो फस्क जाय खंय ताका. हांगासर फस्क आनी चला दिवन येता. आनी हांवें बी आजून च्या रेडी करूं ना. हो येता म्हटल्यार च्या बी जी आसा पळय न्हू ती जातली न्ही म्हाजी. सो दिवन येवया. खिळा आवाज करता गे. घे म्हणटा. सो वेट करून करून फायनली आमचो टी टाइम ब्रेक बी जालो. हॅलो खंय रे खंय ट्रेन चुकता तुका. खंय धांवता. सो टी टाइम ब्रेक बी जालो. च्या बी पिली आमी. एक्चुली न्ही खूब 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 दिसान म्हणटा तशी इवनिंग च्या जी आसा पळय ती केल्या. करत नाशिल्ली गरमेक लागून. सो पियत नाशिल्लें. आयज खूब दिसान अशें
मन येयलें की चल खूब दीस जाले च्या करून आनी च्या करया अशें म्हणून. आमची ब्लॅक टी ती तुमकां खबरच आसा न्ही. सो च्या केली, च्या बी पिली आनी हेणें आपल्यालें जें कितें काम आशिल्लें पळय तें केलें. आनी तेजें जेन्ना तो घरा कडेन आसता पळय तेन्ना मेजरली अशें म्हणजे तेजें इंट्रस्टाचें काम सारकें आवडीचें म्हणटा तें क्लिनिंगाचें. सो एक दीस थंय निवळ, एक दीस हांगा निवळ, एक दीस घरा निवळ अशें करून मन येता तेन्ना करता. आनी जेन्ना मन येना पळय तेन्ना कर म्हणल्यार बी करना हां, तें बीन आसा. सो आयज ते सायडीच्यान थंय निवळ केला. म्हळ्यार फाटली सायड न्ही, सायडीची सायड जी आसा पळय त्या सायडीच्यान थंय सगळे कचरो हे ते माडाची बी चुट्ट्यो बिट्ट्यो पडलेले आशिल्ल्यो सगळ्यो त्यो हे करून तेणें निवळ करून उजो बिजो घालून सगळें क्लीन केलें. जालें रे तुजें क्लीन करून? फास्ट म्हण कळ्ळें. अशें तोंड दाखयलें ना, हातू दाखयला आनी गेलो म्हणून. तेजेर कळ्ळें आमकां. आनी जेन्ना आयज थंय कचरो वॉल जाला, कचरो म्हळ्यार पानां. आनी जेन्ना जेन्ना तूं हे टी शर्ट घाल तेन्ना तेन्नाच काम करता. मूड आनी हे टी शर्ट मागीर मूड हाडटा काम करता. आतां खंय वयता? आतां खंय उजो घालता? भायर आतां उजो घालता? वॉल जाली ती पानां, उदक मारला न्ही झाडांक उदक घातलेलें न्ही तेन्ना उदक मारलेलें. सो तेका लागून तें आतां वॉल जालां. आतां थंय निवळ करपाक मेळचें ना, म्हळ्यार उजो घालपाक मेळचें ना. कचरो एकठांय करून दवरलेलो. काल काय कितें तरी घातलेलें हाणें काल पयर केन्ना तरी. सो जालें म्हळ्यार आयचो टी टायम ब्रेक जाला. आतां आनी थोड्या टायमान जेवणाची तयारी जी आसा पळय न्हू ती करपाची. सो मच्छर बी खावपाक लागली हांगासर. आतां इरिटेट जावपाक लागली मच्छर आनी म्हाका स्वेटींग बी जावपाक लागला. आतां च्या पिल्लें न्ही तेका लागून. सो पोदेर बी येयलो आमचो. तुमकां बॅकग्रावंडान आवाज येता आसतलो. आनी टायम खूब लेट जाल्लो आसा, 5:45 सुमार जाली दिसता, 6:30 5:45. सो तेका लागून भायर न्ही सगळें काळोख जावपाक लागला, ब्लर जावपाक लागला. सो त्याच्या पयलीं व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगासरच एंड करून घेता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असोच आनी नवे नवे इंट्रस्टींग व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. ह्या पळयात मच्छर्स बेजार हाडटा. चला वता हांव आतां भितर.